आनी आमकां खात्री आसा म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक जितले आमचे कॅन्डिडेट रावल्या मंडळान सांगले सगळे चडशे सगळे निवडून येतले आनीक दोनूय म्युनिसिपालिटीचे हे आसा आमचे कडेन उरतली आनीक हे आमी आमची 5 वर्सां खातीर जी इलेक्टेड आमचे कावन्सिलर हे 5 वर्सां खातीर ते वावरतले आनी ते सरकारचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो विकास करपाचे प्रत्येकाचे वार्ड आहे आनीक आमच्या अध्यक्ष आसा प्लस आमचे मुख्यमंत्री आसा ते कितें जाय ती म्हणजे आमचे दितले वेगळे प्रोजेक्ट दितले आनी आमकां फोमेकार आमकां एरिया करपाचें आसा आनी ते कसले आमची आसा जावं आतां मागीर ऑप्शन करता आमचे उत्पन्न वाडटलें आनी आमकां रेगुलर एरिया वाडोवंक जाय जर तर नेबरींग जावं कुट्टी जावं गांवचे भाग पंचायत जाय जाल्यार मातशें म्युनिसिपालिटी बऱ्या पडटली मातशें वांगडा आमकां डेवलपमेंटाक तेन्ना जायना आमकां विकास डेवलपमेंट करतले जाल्यार आमकां हेची एरिया एडिशनल एरिया ते जाल्यार आनीक बरें पडटलें आनी विकास करता आमचे उन्हाळ आसा की चडशे हांगासर सगळे दोंगर आसा दोंगरार तितलो डेवलपमेंट करपाक आमकां जाय मेळना ते जाल्यार आमकां बरें पडटलें आनी आमचे कितें आसा फोंड्यान वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट आसा ते प्रोजेक्ट ठरयल्ले आसा आमचे पॉलिसी कितें आसा ते ठरयल्ले आसा आनी ते प्रमाणे वचपाचें आनी पूर्ण आमकां आमचे अध्यक्ष आनी पूर्ण पाठिंबो आसतलो आनी आमचे सगळे कितें आसा मंत्री वेगवेगळे खात्याचे तेवूय सपोर्ट करतले आनी पोलिशन विकासाक एकदम बऱ्या पडटले लोकांक सगळी सुविधा सोय सगळी दिवपाक बऱ्या पडटले आतां आमचे अंडरग्रावंड केबलींग जाता आमचे सरकार केबलींग करपाचें जाता लायटीचे सगळे बाकी डेवलपमेंट आसा जावं गॅसाचें आहा तें फास्ट करून घेवपाचें गॅसाचें कनेक्शन सुरू जाल्लें आसा म्हणजे वेगवेगळे जाल्ले आसा आमी फुडें आनी बेगीन दिवपाची सोय त्या 2 जाणां आसा गॅस सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे आतां सेंट्रलाक एक गव्हर्मेंट आसा आनी हांगाय आमची गव्हर्मेंट आसा आनी म्युनिसिपालिटी आमचे विकासा लोकांक समजून सांगचे पडटले लोकांचे कडेन कांय प्रोग्राम आसता कोण पिशा पयशे उडयता आनी लोक कितें करता ते तशें पिशे हायकोर्टी पूण हिजो गोव्याक एक बरेंचो विकास डेवलपमेंट आनी तुमकां सोय आतां आमी सिवरेज जाल्ले आसा सिवरेजी कनेक्शन आनी सिवरेज जायच आसा म्हणजे हे सगळे जे आमी विकास आमकां बरें हे करपाचो आसा तो आमी करपाक जाय आनीक तुमचो लोकांचो सगळ्यांचो आमकां पाठिंबो जाय आनीक आमी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन 5 तारखेक आमच्या तशें 5 मे हे इलेक्शन आसा थंयसर आमचे जे वोटर्स आसा फोंड्याचे ते सगळ्यांनी भायर सरून आमच्या फोंडेच्या विकासा खातीर तुमी हातभार लावा निवडणुकीच्या निमित्तान उमेदवार डिक्लेअर करपाचे त्या पत्रकार परिशदेक म्हजे बरोबर उपस्थित सगळ्यांत पयलीं हांव फोंड्याच्या सगळ्या लोकांक धन्यवाद दिवपाक सोदतां कारण 2 वार्डा भितर त्या वार्डांतल्या लोकांनी पार्टीच्या उमेदवाराचेर विश्वास दवरलो आनी वार्ड नंबर 7 भितर ते भारत पुरोहीत राजपुरोहीत तांच्यांनी फॉर्म भरिल्लो तांच्यांनी उमेदवार आमचे अपूर्वा दळवी हांकां पाठिंबो दिलो आनी आपलो फॉर्म विड्रॉ केलो एक आमचो अनुभव जालो दुसरी आमची पार्टीची सिनियर कार्यकर्ती गेल्या वेळाचेरूय ती आमची उमेदवार आशिल्ली ती दर्शना नायक वार्ड नंबर 13 आमची विद्या पुनाळेकर तिका पाठिंबो दिवन विड्रॉ केलो आनी 2 वार्डा भितर 15 एकूण जे वार्ड आसा तातूंतले 2 भारतीय जनता पार्टीचे समर्थनार्थ उमेदवार निवडून आयले ताका हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिवपाक सोदतां एकूण 2 म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका जातात सांखळी आनी फोंडा गोंयभर एकूण 14 म्युनिसिपालिटी आसा तातूंत एक कॉर्पोरेशन 13 म्युनिसिपालिटी फाटल्या वेळार देखून निवडणुका जाल्यो 11 म्युनिसिपालिटी एक कॉर्पोरेशन
आज सांगपाक बरें दिसता की भारतीय जनता पार्टी 12 भितरल्यो 11 जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष आसात, एक जाग्याचेर मेयर आसा. एक म्युनिसिपालिटी कुंकळ्ळे म्युनिसिपालिटी सोडली आसत जाल्यार गोंयभरल्या सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक आसात. आम्ही आमचं परत एक वडावती मंडळ स्थापन करतो. तशें आसा की बेसिकली बारीक वाड आसल्या कारणान हजार आनी म्हाका दिसता हांगा सगळ्यान धाकटो वाड म्हणजे 8.5. व्हडल्यो सभा बेसिकली डोर टू डोर कॅम्पेनिंग, इनडोर मिटिंग्स हेच्यातून जास्त पद्दती करतली. कारण शारीरिक सभा करपाक एक सिंबल प्रत्येक वाड्यात प्रत्येकाचे वेगळे सिंबल आसा, त्यामुळे त्या वाड्या भितर मिटींग करप अशा पद्दतीचोच प्रचार सगळ्यांक करप अशा पद्दतीचो आसलो. कांय भागा भितर आमदार स्वता फिरताले कारण त्यांच्या नेतृत्वाचेर हांगा निवडणूक